मोगच्या ವೀಕ್ಷಕನು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜೆ ತರ್ಪೇನ್ तुमकां सोमेज थंकी आमचे प्रणाम. नातालां फेस्त आयलें म्हणटना कुसवार, नेकेत्रां, क्रिसमस ट्री, गर्दनगोटो, सांताक्लॉज आमच्या मोतीक येता. सांगातच नातालांचीं गितां कॅरल्स आमकां आयकूंक मेळटात. हीं नातालांचीं गितां सोम्या जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताक एक आत्मीक तयाराय जातात. तशेंच नातालां फेस्ताचें वातावरण आसा करतात. आज आमच्या फिरगजेचीं भुरगीं विंचलेलीं थोडीं नातालांचीं गितां गावंक तुमचे मुखार येतात. नातालांचीं गितां आयकयात, पळयात, जाता जाल्यार ताळे मेळयात आनी संतोश पावात. पयलें गीत आसा जेजू बाळोक जल्मला. आमची सोडवण करूंक देवाचो पूत मनीस जावन ह्या संवसारी आयलो. ह्या संवसारी आयिल्ल्या वेळार तो मनीस जावन जल्मलो गोरवांच्या गोट्यान आनी न्हिदायलो ताका खावणेर आसल्या त्या तणार. पूण देवदूतांनी वाखणली ताची महिमा वयर अंतराळार गावन गितां गायनांनी. जेजू जल्मल्ल्या वरवीं संवसारार संतोश फांकलो. गोरवांचो गोठो रावळेर जालें. केदी वर्ती बदलावण? ती वर्ती बदलावण आजय आमचे मदें जाता. कशें जाता? आमचें काळीज जेजूक उक्तें केल्ल्या वेळार
तो आमच्या काळजांत आनी जिणयेंत जल्मता. तो आमचे थंय जल्मल्ल्या वेळार आमचें जिवीत देवाचें मंदीर जाता. रातच्या वेळार सगळ्यांनी काळोख आसता. काळोखांत चलोवंक भिरांत दिसता. देखून काळोख पयस करूंक आमी हातांत दिवो काडून घेता. तो दिवो थोड्या जाग्याक मात्र उजवाड दिता, सगळ्यांनी न्हय. जेजू जल्मलो रातच्या वेळार आनी ताच्या जल्मा वरवीं रात उजवाडली आनी काळोख पयस गेलो. थोड्या जाग्यार न्हय, बगार सगळ्या संवसारार. जेजूच्या जल्मा वरवीं संवसारांतलो पातका काळोख पयस सरला.
देवाक आनी देवाचो अनुभव जोडच्याक मनीस रानामोल्यांक गुड्या पर्वतांक मारुभुंयक गेला. पूण आमचो स्वामी जेजू मनशांक सोदून ह्या संवसारी आयला. केदें व्हरतें भाग जेजूक आपणाचो स्वामी म्हूण मानून घेतिल्ल्यांचें. येया देवदूतां संगी मेळून मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ल्या आमच्या स्वाम्याक जयो बळा म्हणलें गीत गावया. नतलां फेस्ता वेळार आयकूंक मेळचें एक सामान्य आनी लोकांमोगाळ गीत जिंगल बेल. हें गीत 19व्या शतमानांत रचल्लें. हिमे दिसांनी अर्गां दिवच्या खातीर रचल्लें आनी गायलेलें गीत हें. नतलां फेस्ती हिमे दिसांनींच संभ्रमचें फेस्त. आतां निमाणें इंग्लीश भाशेचें हें गीत आमची भुरगीं प्रस्तूत करतात. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh
आमचो विगार बाप ओनील डिसोजा हांचे तावन नतलांचो संदेश. मोगाच्यानो नतालाचें फेस्त क्रिसमस जेजूच्या जल्माचें फेस्त हें फेस्त आयलें म्हणटा आसतना ल्हानाक आनी व्हडांक सगळ्यांक संभ्रम ह्या फेस्ता बोवारी साबार संगती आमी पळयता. कुसवार, क्रिसमस ट्री, गर्दनाचो गोठो, नखेत्र आनी अशे साबार संगती. गेल्या त्या वर्सा हांवें वाचता आसतना एका व्यक्तीन ह्या फेस्ता विशयांत जेजूच्या जल्मा विशयांत बरयल्ले एक लेख हांवें म्हाका वाचूंक मेळ्ळे. तातूंत मस्त संकेत आसा. एक ल्हानसो भाग तुमच्या मुखार दवरचो जाल्यार जेजू बेथलेहमांत गोरवांच्या गोठ्यांत जल्मलो आनी हो गोठो तो एक लोक भुवनांतल्या जाग्यार आसलो. एक रितीन सांगचें जाल्यार एका माट्यार आनी ह्या जाग्यार हाच्या आदीं जेजू जल्माच्या आदीं कोण सकड गेल्ले आसतले म्हूण ताणें त्या लेखान बरयल्लें आसा. कोण सकड सोर ताणें सोरलें कान घेवन कोणी पाटलाव करता आसतना धांवून वचून तें लिपोवन रावुल्लें. आनी ताचे उपरांत गवळी पावस येतना गी हिंव खातना गी थंय बसून पावसांत रक्षण जोडच्या खातीर ते गेल्ले थंयसर. हिवेच्या दिसांनी कांय उजो घालून दग घेताले आनी तशेंच पातकांत सांपडलेल्या स्त्रियेक जुदेवांनी धांवून व्हरता आसतना ती स्त्री आपणाकच रक्षण घेवच्या खातीर त्या जाग्यार वचून ती बसुल्ली. अशें वेगवेगळी मनशां त्या जाग्यार गेल्लीं. तेणी वायट जिणी जियेतालीं मनशां. असल्या एका जाग्यार स्वामी जेजू क्रिस्त जल्मलो म्हणून तो बरयणार सांगता. आमी हे काय पयले फावटी आयकुचें पडना पूण आमचो अर्थ मस्त आसा. तो कित्या खातीर जल्मून मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो म्हणल्यार हे सकट संगती दाखोवन दिता. जेजू ताच्या परगट जिणये वेळार आमी पळयता पातकी मनशाक बक्षिता. प्रद्वारांत सांपडलेल्या स्त्रियेक तिका बक्षिता आनी राखता. जेजू जल्मल्या वेळार ताका पळोवन गवळी आयले. हे सगळे मनीस एका वर्गाचे मनीस जुदेव समाजात. जरांनी तांचे जाल्यार ते सगळे पातकी मनीस. जुदेवांच्या शिकवणदारांच्या चिंतपा प्रमाणे तांकां सावना देवाच्या राजान तांकां वांटोना. आनी जेजू असल्या जाग्यार जल्मलो तो पातक्यां खातीरच जल्मून ह्या संवसारांत आयला. पातकाच्या काळोखांतून तांकां सुटका दिवच्या खातीर तांच्या जिणेंत उजवाडाचे किर्ण फांकच्या खातीर भरोसो दिवच्या खातीर ह्या संवसारांत आयला म्हणून दाखोवन दिता. आनी तें ताणें ताच्या परगट मिसा वेळारय करून दाखय. नताळाचें फेस्त जेजू क्रिस्ताच्या जल्माचें फेस्त हें फेस्त वांटून काडण्याचें फेस्त. देवान ताच्या पुताक आमच्या लागीं वांटून काडलेलो आनी संवसारांत आयिल्ल्या सोम्या जेजून ताचें जिवीत आमच्या लागीं वांटून काडलेलें कितून पर्यंत ताच्या जिवाचें बलिदान भेटयता पर्यंत. देखून हें फेस्त म्हणटा आसतना आमी हेरां लागीं आमचें जिवीत वांटून काडचें. आमच्या लागीं जें कितें आसा चड या उणें इल्लें आमी हेरां लागीं वांटून काडलेल्या तो वळू आमकां तृप्ती आनी धादोसकाय जाता. तुमी सांगिल्लें आयकलां जावं पुरो. घेवच्या वरवीं आमी दिवच्यांत चड संतोश पावता. गिफ्ट खाण घेतना आमकां संतोश जाता पूण गिफ्ट दिल्ल्या वेळार आमकां दिवची आनी मेळची ती तृप्ती आनी धादोसकाय घेतल्या वेळार आसना.
आनी ताजे देखून नतलांचे फेस्त आमकां एक संदर्भ, एक अवकाश. आमच्या लागीं कितेंय आसा तर कितेंय जावं बरो, आमी एक थोड्या मनशाक, कनिश्ट एकल्या मनशाक म्हणी आमी संतोश दिवंक शकता तर तवळू ह्या नतलाच्या फेस्ताक बरोस आनी गरोस अर्थ येता. जेजू कितें मिसांव काडून ह्या संवसारांत आयलो, ते मिसांव आमी आमच्या जिणेंत जारी केल्ले बरें जाता. आनी तो कितें जाता म्हळ्यार नतलांचें फेस्त तें वर्साच्या एका दिसा डिसेंबराच्या 25 तारखे मात्र सीमित जायना. बगर हे नतलांचे फेस्त आमी वर्सभर करी येता. ल्हानशे करण्यो, कोणा एकल्याक उपकार पडचे जाले, कोणा एकल्याक संतोष दिवचे जाले केले जाल्यार हे नतलांचे फेस्त आमी सगळो वर्सभर आचरण करूंक साध्य आसा. मोगाचें न्हू, म्हाका एक उडास येता. एक 10 वर्सां आदीं आसरा गेल्ले तो ओळू नतलांच्या फेस्ता वेळार वस्तू काडटात कुसवार. थोडे फावटी आमी कालें करता म्हळ्यार तो कुसवार आमकां तितलो खावंक जायना. आमच्या लागीं कुसवार जावं पुरो, केक जावं पुरो, उक्तोय करनात. थोडे फावटी आमी हेरांक पाशार करचेंय आसा. आनी ह्या संदर्भाचेर आमी आसरांतले पाद्रब आनी सेमिनरिस्ट ब्रदर आमी मार्गा देगेर वचून टेंट घेवन रावता मार्गाचें काम करचे खातीर. तांच्या टेंटा लागीं गेल्या. तांकां हें पळोवन विचित्र दिसलें. ती बायल्यो काय कोना. मागीर आमी तांकां सांगलें, आमी अशें आसरांतून आयल्या, तुमकां थोडे स्वीट्स कुसवार दिवंक आयल्या म्हणून. ती आयली बायल आनी तो कुसवार घेतल्या वेळार तांच्या तोंडार आसलो संतोश तो वर्तो जावन आसा. ताणें जिणेंत पयले फावटी कांय कुसवार खावचो पडना, तितलो संतोश ताका जालो. देखून हो एक फेस्ताचो संदर्भ आमी उपयोग करीत आसा. जावं पुरो कुसवार, जावं पुरो केक, कोणाक खाण घेवंक साध्य ना. आनी ताच्या मागीर कोण कुसवार करनात, इतर मनशां आमच्या भोंवतणी आसा, तांच्या लागीं वांटून खाण घेवन आमी हो संतोश जेजू क्रिस्ताचो जल्म आसो तो आमी हेरां लागीं वांटून खाण घेवया. आमी तर आमच्या इतल्या दवरचो नाका. आनी तो हळू हे नतलांचे फेस्त अर्थ भरीत, संतोष भरीत जाता. तुमकां समजता की नतला फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. भागी नतलांचे फेस्त. हॅपी क्रिसमस.